वास्कोतल्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक स्थलांतरीत करपा संबंधी व्हड निर्णय घेतला। आता ह्या विक्रेत्यांक बायणा फिश मार्केट कॉम्प्लेक्सांत स्थलांतरीत करतले। हाका लागून बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्लो प्रश्न सोडोवपाची शक्यताय निर्माण जाल्या। पळय, वास्कोतल्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक बायणा नुस्तें बाजार संकुलांत स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला। हो निर्णय संयुक्त बसकेंत घेतलो। तातूंत एमएमसीचे अध्यक्ष गिरीश बोरकार, आमदार साळकार, आरटीओ, येरादारी खातें, वास्को पुलीस आनी हेर खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। नव्या वास्को फिश मार्केटा भायर बेकायदेशीरपणान नुस्त्याची विक्री चालू आशिल्ल्यान नुस्तें विकपी आनी लोकांक खूब आडमेळी येताल्यो। हो मुद्दो जायते दीस प्रलंबीत आशिल्लो। हे विशीं उलयतना आमदारान म्हटले, ही समस्या दीर्घकाळ उरपी उपायाचे दिकेन म्हत्वाचे पावल जावंक शकता। ह्या निर्णयाक लागून विक्रेत्यांक योग्य सुविधा दिवन येरादारी आनी व्यवस्थापनाचे प्रस्न उणे जातले अशी आस्त उक्तायली। आमच्या चेअरपर्सनान एमएलएन इनिशिएटिव्ह घेवन हे जे किलांनी नुस्तें विकताले भायर फिश मार्केटाच्या भायर तांकां आफोवन एक मिटींग घेतलेली। कित्याक तांकां लागून सतत हांगा फिशर फोक आमच्या फिश मार्केटाचो महिला त्यांचे प्रॉब्लम आसलो। सदांच किती विकतात आनी आमकां प्रॉब्लम जाता, आमकां गिरायक जायना, कित्याक ते किलांनी विकताले म्हणून। सो आयज आमी एक इनिशिएटिव्ह घेतली आनी तांकां आपयले आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की बायणा जे फिश मार्केट आहा आयचे डेटीक तुमकां खबर आहा बायणा एक टायमाचेर फिश मार्केट इतलें बरें चलतालें आनी आतां ती डेड एरिया आसा। सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केली, तुमी समज त्या जाग्याचेर गेले जाल्यार थंयसर बिजनस इतलो जावंक शकता की 100% म्हाका इतली एश्युरन्स आसा, गॅरंटी आसा की ते बायणा एरियान ज्या प्रमाणे लोक वस्ती आसा थंयसर नुस्तें व्हरपाक तांकां शुअर येतलें। एमएलए कावन्सिल आमचो चेअरपर्सन आहा तेणी मिटिंगे आपयली आनी आमचो एमएलए बाबून आमचो मिटिंगे आपयलो। ते इशू लागून कितें आमी भायर नुस्तें विकता होलसेलान म्हणजे किलांनी, तेणी फिश मार्केटाक न्यू मार्केट बांदला तांकां त्रास जाता। आतां आयची मिटिंगेन डिस्कशन हें जालां की तो प्रॉब्लम आहा तो खंय तरी सॉल्व जावंक जाय। तो सॉल्व करपाक लागून आमकां सरान सांगलो की हे विका भितून आमी बायणा फिश मार्केटान शिफ्ट जावपाचें आनी कितें आहा तो थंय स्टार्ट करपाचो सद्याक तरी। थंयचो कितें मार्केटाचो पोजिशन आहा तो एक विका भितून कितें बारीकसो रेनोवेशन करून आमी सद्याक थंय शिफ्ट जातले। तेजे उपरांत मागीर पळोवया कशें कितें। आम्ही त्या खातीर सगळ्या ऑफिसरांक आपयले, पण तुम्ही तुमचे रोल तुम्ही करा म्हणून, आमचो रोल आम्ही करता म्हणून। ते 4-5 जाण जे आसलेले ते थंय नुस्तें विकताले तांकां आमी सांगलें आनी ते खंय तरी एग्री जाले। आमदारूय आसलेलो, बाकीचे आमचे कावन्सिलर ओपी, यतीन, दीपक सगळे आसलेले आनी बऱ्या भाशेन मिटींग जाली आनी खंय तरी हो सुटावो जालो आनी हो सुटावो जावपाकूच जाय आसलेलो। खंय तरी बाबा सगळ्यांक रिलीफ मेळटलें इतलेंच सांगता आनी तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा, पण तेंच्यांनी आयकलें म्हणून। पुलिसाक, डेप्युटी कलेक्टराक आनी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की जंय थंय इलिगली विकतात तांकां सगळ्यांक काड म्हणून। आनी हांकां आपयलें आमी आज होलसेलरांक, म्हणजे होलसेलर म्हणजे रिटेलर्स ते खरे, तांकां आपयले आनी तांकांय रिक्वेस्ट केली की असो डिमांड तांचोय आसा तेन्ना तुमी खंय तरी बायणा मार्केट जें आसा थंय तुमी शिफ्ट जावचें म्हणून। तांचोय थोडें हें आशिल्लें की इतलीं वर्सां आमी थंय धंदो करताले, आमचे गिरायक सेट जाले। हे सगळे गोंयकार भाव आमचे, हे खंयचे भायले न्ही। आज जितले होलसेलर आमचे आसा हे सगळे गोंयकार। सो तांचोय डिमांड आशिल्लो की आमी इतलीं वर्सां थंय धंदो करता आनी आमी कांय रॉंग करना। आमी आमचो फिशींग आमचे ट्रॉलर्स आसा, बाकीच्यो गोश्टी आसा, तेन्ना आमी फक्त सवाय नुस्तें दिता। सो आमी तांकां नुस्तेंकारां खातीर स्पेशली रिक्वेस्ट केली। तांच्या एका वटेन पळोवपाक गेल्यार खरें आसलें, तांचेय ट्रॉलर आसा तेय बी विकपाक सोदता। पूण ह्या आमचे ट्रेडिशनल फिशर वुमना खातीर आमी एक तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी सगळे बायणा शिफ्ट जावचे, तुमचे होलसेल तुमी थंय विका। आनी एक मोठ्या मनान म्हणटा तशें तांणीय एग्री जालें की आमी थंय वता म्हणून, की बारीक बारीक जे कितें रिपेर्स करपा आसा ते चेअरपर्सनान सांगलां आपण हे 2-3 दिसां भितर करता। ते अग्री जाले आतां बायणा मार्केटान शिफ्ट जावपाक टू डू द्या सेल ओवर थिंगा रिटेल सेल किलांनी विकपाक। तेंचे एक अग्रीमेंट आतां एक जालां। इशू कितें आहा, मातशें ते मार्केट इज इन अ स्लायटली डिलॅपिडेटेड स्टेट, ते रिपेर करपाक जाय। सेकंड थिंग इज थिंगाय एक 4 जाण बसताले पयलीं बायणा, तेमकां कंटिन्यू करपाकूच जाय कित्याक तो तेंचो ट्रेडिशनल रायट। हेंवूय अग्री जालें। आतां बाकीचे जे भायर विकताय, रस्त्यार विकताय ते एक डिसिजन जालें कित्याक PI आसलो, ट्रॅफिक PI आसलो आनी वास्कोचो दुसरो PI आसलो। सो वॉट इज हॅपन्ड इज दॅट डिसिजन इज टेकन की भायर जे विकताय ते सगळे आतां बंद जावपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर किरण बोरकार।